माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कोपऱ्यात फुटती गड हे दुधाचे. आम्ही तंतोतंत बाकीबा बोरकरात गोयचे जे वर्णन केला आम्ही जर पळयत जाल्यार ताचें वर्णन कदाचित बाकीबा बोरकरात कदाचित ऑगस्ट म्हयन्यान केल्लें आसतलें. तुम्ही गोंयांतल्या खंयच्याय भागात वचून पळयात तो धबधबो वत्ता किंवा सगळे कडेन पळयत जाल्यार ते अक्षरशः दूदच वत्ता काय कितें हेंच तुमकां सगळ्यांक जाणवतलें. आणि दूधसागर सोडात तुम्ही हरवळ्याच्या धबधब्याचेर जरी गेले जाल्यार म्हाका दिसता दूध वत्ता हें हरवळ्याच्या धबधब्याचेरय आमकां दिसून येतलें. तंतोतंत बाकीबा बोरकरात जे वर्णन आपल्या कवितेंतल्यान वेगवेगळे फावटी केलां तें सगळ्या पुराय गोंयाक लागू जाता. म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी फक्त मयेचे लेखच न्हय तर टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून गोंय कितलें मुखार वचूं शकता आनी कितलें मुखार आमी डेव्हलप करूं शकता हाजें तंतोतंत वर्णन तेंच्यांनी केलां. हांव तितून वचना. आमी जेन्ना पळयता की गोंयांतली इकॉनॉमी म्हणून जेन्ना आमी पळयता द फर्स्ट गोंयांत कदाचित टुरिजम म्हणजे गोंय स्वतंत्र जालें त्या कार्यकाळात मायनिंग आनी एग्रीकल्चर हे दोन वेवसाय आशिल्ले. कालांतरात एग्रीकल्चर फाटीं पडलें आनी मायनिंग आनी टुरिजम हे वेवसाय फुडें आयले. पण कालांतरान मायनिंगूय फाटीं पडलें आनी टुरिजम एकूच उरलें. आनी हे जर सांबाळटले आसत जाल्यार स्टेक होल्डर्स जे आसा दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हांव जेन्ना स्टेक होल्डर्स म्हणटा आसतना टीटीए जे आसतले, हॉटेल्स आसतले, टुरिस्ट टॅक्सी आसतले, टुरिस्ट बाकी सगळे हांच्या शिवाय टुरिजम गोंयांत वाडूं शकना. म्हणूनच तर आमी अतिथी देवो भव म्हणटा. हांगासर जो आयिल्लो प्रत्येक टुरिस्ट हो आमच्या खातीर हो देवा समान आसा. मागीर त्या टुरिस्टाक आमी कशा रितीन मोल्ड करप हें आमचेर डिपेंड आसा. म्हणजे गोंया खातीर कितें जाय त्या खातीर तरी टुरिजम डेस्टिनेशनच्या बाबतीत म्हणजे बीच टुरिजम पासून इंटरलँड टुरिजम पर्यंत फक्त आमकां बरोबर आसा. काही बाबतीत ताणें म्हटलां की आमी टुरिजम डेस्टिनी अजूनय डेव्हलप जर करपाची आमकां आनीकूय गरज आसा. कारण डे बाय डे आमी पळयता की द फ्लो ऑफ टुरिस्ट जरी आमी एके वटेंतल्यान वाडटा म्हटलो आसत जाल्यार टुरिस्ट डेस्टिनेशन ह्यो पुराय जगाचेर वाडत आसा. आनी आज जर पळयत जाल्यार जगाचेर वचपी टुरिस्ट इंडियन टुरिस्ट हांव म्हणटा जो इंडियेन भोंवना बट फॉरेन कंट्रीन चड वचपाक लागला. म्हाका दिसता तेजो सर्वे आनी रेशियो जो आसा हो टुरिजम कॉर्पोरेशना कडेन आसतलो. कितलेशाच लाखांनी लोक भारत देश पळयना बट तो जग पळोवपाक वता. बट योगायोगात जे जगार ना ते ह्या भारत देशात आसा. सगळ्यो गजाली म्हणजे आमी कन्याकुमारी पासून काश्मीर आनी हेवटेन गुजरात पासून आमी अरुणाचल प्रदेश हो जर पुराय भारत देश जाका आमी अखंड भारत देश म्हणटा हो जर पळयतलो आसत जाल्यार काही गजाली जगाचेर ना त्यो गजाली आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा आनी त्यो पळोवप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी म्हणजे भारतात किंवा गोंयांत टुरिजम डेस्टिनेशन वाडोवपाचो दृश्टीन प्रयत्न आसप हो अत्यंत गरजेचो आसा. केंद्र सरकाराच्या वतीन म्हणजे आमी स्वदेश दर्शन म्हणा किंवा उरलेल्यो स्किमी म्हणा आमचो टुरिजम कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे हो सदोदीत कार्यरत आसा. अजूनय बी नवीन नवीन डेस्टिनेशन ही डेव्हलप करपाच्या संदर्भात निधी खंयसरूच कमी पडचो ना. बाबून चिंता करची न्ही. आमकां ज्या ज्या जाग्यार टुरिस्टीक प्रोजेक्ट डेव्हलप करपाक जाय पुराय फंड जो आसा हो आमकां ताच्या खातीर अवेलेबल जातलो. आनी तितकी तरतूद जी आसा ती आमी ऑलरेडी तरतूद केल्ली आसा.